प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माकुचो 12वो विसवोर वोड 40 ते 44 पर्यंत 41 to 44. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकोया. देव मंदिरान दानाचे पेटये मुखार बसून लोक कसो पेटेन दुडू घालता तें जेजू पळयोन नासलो. आनी सबार ग्रेस्त मनशां खूब दुडू घालताली. तेन्ना एक गरीब विधवा आयली आनी तिणें 2 लॅपटॉन तातून घाले. म्हणजे 1 पाव आसारियोन आपल्या शिसांक आपोवन हाडून ताणें म्हणलें, पेटेन दुडू घाल्यात ते सगल्या परस हे गरीब विधवेन ओदीक घाला. तर सगल्यांनी आपणाक ओगणें आसलें तांतलें घालें, पूण हिणें आपल्या गरीबपणांतलें काडून आसलें तितलेंय घालें. आपल्या जिवाक जाय आसलें तें पुर्या. प्रितीच्या बाबणीनो आयच्या आयताराच्या शिवर्तमानान आमी आयकता ही खबर विधवेचें दान. आनी बाबणीनो आमकां जी शिकोण आयज जेजू दिता आमचे दोळे उक्ते कोत्ता आनी आमकां खरेंच सांगता की ह्या विधवेन जें केलें त्या दिसा देवाक चड मानलें. बाबूने कित्याक चड मानलें? तिणें फकत 2 लॅपटॉन घातले. 2 लॅपटॉन म्हणजे ताका चड वालोर ना. आतां ह्या दिसांनी आमी कोण म्हणीत जाल्यार कोण 20 पयशे घालता, 2 पयशे घालता, कोण म्हणटलो कितें घालता रे इगोर्जेन पयशे घालताय तो हे. पूण भाव भयणीनो, ही बायल विधवा बायल आसली, तिचे कडेन फकत 2 लॅपटॉन आसले आनी देवाचें उतर म्हणटा जें तिचे कडेन आसलें आपले दीस काडपाक ते सगळें तिणें दुडू काडले आनी त्या देव मंदिरान घातले. आनी भाव भयणीनो, जेजून तें पळयलें. त्या दिसा खूब लोक आसलो, ज्या लोकां कडेन खूब गिरेस्त लोक आसलो, जो आपल्या बॉल्सान पयशे काडून थंयसर देव मंदिरान घालतालो. पूण हे बायलेन आपले फकत 2 लॅपटॉन घातले आनी देवाचें उतर म्हणटा हे तिचे कडेन फकत 2 लॅपटॉन आसले आनी ते काडले आनी देवाक ते समर्पिले. तेणें ते भेट दिली देवाक. आनी जेजू म्हणटा हे बायलेन सगळ्यावन चड घातले. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी पळयता की जेन्ना आमी कितें बरें कोत्ता जाल्यार आमी कोणा आमकां आमचो बर्थडे आ दीस आमी कितें दान कोत्ता जाल्यार आमी सदांच पळयता कोण कितें आमकां वालोराचें दिता. कोण थोडो लोक आमकां भांगराचें दिता, कोण आमकां एक मोबायल दिता आनी कोण आमकां एक धाकटुचें थोडें धान दिता आनी आमी म्हणटा पळय हाणें कितें धान दिलां आमकां. पूण आमी नको त्या मनशाक तें तुका धान हाडपाक कितलें मोगान हाडलां, कित्याक तांकां खूब त्रास आसत, तांकां खूब तुका मोबायल हाडपाक भांगर हाडपाक तांकां पोसोंक ना तें. पूण ताणें तुका आपल्या मोगान जें हाडलां तें आयल्यान आनी दिलां. तेच भाशेन भाव भयणीनो, जेन्ना आमी कितेंय कोत्ता देवाच्या राजान, देव पळयना कितलें आमी व्हड कोत्ता तें कितें ल्हान कोत्ता तें, तो फकत पळयता आमचें काळीज, कितल्या मोगान आमी कोत्ता. भाव भयणीनो, एक सांत आसली मदर तेरेसा ऑफ कलकत्ता. आतां ती सांत ती कितें म्हणटाली? ती म्हणटाली धाकट्यो वस्तू एके बरे भाशेन करात, ल्हान वस्तू एक व्हडले भाशेन करात, म्हणजे डू ऑर्डिनरी थिंग्स इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मॅनर. कित्याक भाव भयणीनो, जेन्ना आमी कितें कोत्ता तातूंत आमचो मोग आसा. कितें करूं आमी, कोणाक उदक दिता जाल्यार उदक पिवपाक, कोणाक जेवण दिता आमी जाल्यार, कोणाक गाडयेन सोडटा जाल्यार ते कितें कोत्ता आमी सदांच तें मोगान करूंक जाय. कित्याक जेन्ना आमी देवाचो मोग आपणायला तरी तेन्नाच आमच्यान हो मोग आमच्यान दुसऱ्यांक दिवं जाता. नातर भाव भयणीनो, आमचें चिंतप कितें आसतलें? ताणें म्हाका बरें केलां, हांव ताका बरें कोत्तलो. ताणें म्हाका वायट केलां, हांव ताका वायट कोत्तलो. आनी जेन्ना आमचें चिंतप अशें जाता तें चिंतप केन्नाच देवा सारकें न्हय. कित्याक जेजू ह्या संवसारांत जेन्ना आमी पातकी आसल्या, ताणें आमचे पासून कित्याक मरचें पडलें? आमी कितें बरें केल्लें ताणें आमचे पासून खुर्सार मरपाक? पूण तरी जेजू ह्या संवसारांत आयलो आमी पातकी आसतना आनी ताणें त्या खुर्सार आमचे पासून पातकी आसून ताणें आपलें रगत वारयलें. आनी आतां जी आमी सगळीं ताजेर भावार्थ दवरता
आमी आतां देवाची भुरगीं जाता. जेन्ना आमी देवाची भुरगीं जाता भाव भयणीनो, तेन्ना आमी एक नवी रोसना जाता आनी त्या वेळार पवित्र आत्मो आमचे भितर येता. आनी जेन्ना पवित्र आत्मो आमचे भितर येता, सांत पावलू रोमकारांक बरयता 5वा विसवोर वड 5 म्हणटा, पवित्र आत्म्या उदेशी देव आपलो मोग आमचे भितर उतरयता. म्हणजे पवित्र आत्म्या उदेशी देवाचो मोग आमचे भितर येता. भाव भयणीनो, आमी नवी रोसना जावंक ना जाल्यार, खरेंच आमी जेजूचेर भावत धरूंक ना जाल्यार, आमी फकत धर्म करता जाल्यार आमच्यान केन्ना जेजू भाशेन देवा भाशेन आमच्यान मोग करूंक जायना, आमच्यान दिवंक जायना जे आमकां मेळोंक ना तें. देखून भाव भयणीनो, आयज जेन्ना ह्या शिवर्तमानाची आमी नियाळ करता, हे विधवे बायलेन कितें केलें तें, ती पोन्ना कोराराची बायल आसली, पूण ती देवाचो मोग करताली. ती जाणो आसली की देवाच्या उतरा प्रमाणे तिने जें आसूंक जायलें एटलिस्ट 10% जे आसले 10%, ते म्हणटाले ताका इंग्लिशीन म्हणटा टायथ, जे आमी दिता ते देव मंदिरान दिवचें पडटालें. आनी पूण तिचे कडेन कांयच नासलें, फकत 2 लॅपटॉन आसले ते काडून दिले. आनी जेजू म्हणटा हे बायलेन सगळें व्हरून चोड दिलें. वय दुसऱ्या लोकांनी भांगर दिलें जाय, दुसऱ्या लोकांनी खूब पयशे दिले जाय, पूण हे बायलेन देवाच्या वजीर चोड व्हडलें देणें दिलें. आनी तिका जें दिलें देवाक, जेजूक आनी देवाक तें मानलें. आयज भाव भयणीनो, आमी नव्या कराराची भुरगीं, पवित्र आत्मा आमचे भितर आहा, देवाचो मोग आमचे भितर व्हांवता. हो मोग जो आमी आपणायला, हो आमी दुसऱ्यांक दिवपाक वावरुया. हो मोग जो आमी देवा कडसून मेळला, कित्याक जो आमचे कडेन मेळला तोच आमी दिवंक शकता. देखून आयज जेन्ना ह्या शिवर्तमानाची आमी नियाळ करता, पवित्र आत्म्या उदेशी ताचें उतर आमच्या काळजान दवरून, ह्या विधवेची बायलेची देख पळोवन आयज आमी हो मोग आमी आपणावया. ह्या मोगा वरवीं आमी दुसऱ्यांक पावुया. आनी खरेंच हो जेजूचो मोग, हो पवित्र आत्म्याच्या उदेशी हो जो बापाचो मोग आमचे भितर व्हांवता, तो आमी दुसऱ्यांक दिवपाक आयजतान आमी वावरुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जाता. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वुंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकट तुमकां सगल्यांक हांव